तावन बाप वल्लीक निमाणो नमन हांगासर असल्या याजकांक पियोवची उदकाची व्यवस्था आनी कितें गरज आसा तर दफ्तरा कुशीन वेचाक कल्ती विनंती याजकांक आनी धर्म भयणींक कितें गरज आसा तर दफ्तरा कुशीन आमचे स्वयंसेवक आसतले ते तुमकां सहकार दितले बाप वल्लीन सेवा दिल्ली फिरगजो बारकूरू वामंजूरू कोक्कडा सुಳ್ಳ್या आनी मंजेश्वरचो लोक हांगासर आसा वर्त्या मोगान आनी अभिमानान बाप वल्लीक निमाणो नमान पाठोवंक हांगासर येतेच आसा विनंती करता आमच्या काटीपळाच्या फिरगजगारा लागीं सर्वांक सुदारसंक सहकार दिवचो आनी थंयसर कितें घुसपड गोंदळ जायनासता बसका स्वीकार करूंक अवकाश करून दिवचो जागो पावना तर फाटल्यान थोडी चेरां आसात ती सोडून बसोंक अवकाश करून दिया मोदे काजला सोडी नाकात फिरगजगारा लागीं खातीर विनंती आज एक दीस थोडो सहकार दिवन बायल्या फिरगजगारांक बसोंक अवकाश करून दियात फिरगजगारा दये करून बायलो लोक हांगासर येता आसतना तांकां बसोंक अवकाश करून दियात मोदे खाली असली काजला पयली भरती करा लोक आनी चड अवकाश करून दिया ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ಆಸನಗಳನ್ನು ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ विगर बापाच्या अभिमानान धार्मिक बहिणी विगर बापाचं अंतिम दर्शन घेतात तांकां आनी चड अवकाश करून दिया ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರದೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ಆಸನಗಳನ್ನು ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ विगर बापाच्या अभिमानान धार्मिक बहिणी विगर बापाचं अंतिम दर्शन घेतात तांकां मागच्या हांगासर पावल्यात तुम्ही या जाग बाबाक अंतिम नामान तांच्या हाती तुम्ही सांडून गेल्यात आणि ते आज आमकां सांडून गेल्यात बाप वल्लीच्या अभिमानान हांगासर आयिल्ल्या शेजारच्या फिरगजगारांक तांच्या मोगाच्या तांच्या आदली सेवा दिल्ल्या फिरगजगारांक बाप वल्लीचे अंतिम दर्शन इगर्जे भितर धार्मिकांक आनी कुटुंबादारांक मात्र अवकाश देखून सर लोकांक बैल्यान बसूंक हांगासर बसका मांडून गेल्यात विनंती करता काटीपळा फिरगजगारा लागीं दये करून सुदारसूंचे आनी भायल्या लोकांक बसूंक अवकाश करून दिवचे जर तर कोणी उबी आसात तर भायल्या लोकांक बसूंक अवकाश करून दिवचे फाटल्यान थोडी चेरां आसात ती तिगे सोडून दवरल्यार आयिल्ल्यांक बसूंक अवकाश जातालो फाटली चेरां सोडून दवरूंक स्वयंसेवकांनी मुखार सरचे स्वयंसेवका लागीं विनंती हांगासर ग्रोट्ट्याच्या सायडीक थोडी चेर आसात दये करून ती चेरां फाटल्यान सोडून दवरच्याक विनंती कुटुंबादारांक कोणी आयल्यान जाल्यार भितर वसा बाप वल्लीच्या कुटुंबादारांक भितर बसूंक अवकाश आसा उजव्याक मोदेगात याजाक बावाक आनी दाव्याक धार्मीक भयणीक कुटुंबादारांक दायकन भितर वसा तुमकां इगर्जेन उजव्याक बसूंक अवकाश आसा याजाक बावाक मोदेगात हांगासर याजाक बावांत हांव बाप वल्लीक निमाणो अभिमानाचो नमान बाप वल्लीच्या कुटुंबासान दायकन तुम्ही भितर वसा तुमकां भितर जागो आसा फिरगजगारांनी मात्र दायकन भायरच बसचे फिरगजगारां भायरच बसा
बगी भक्ती मोरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समुद्रजे संगता स्त्रियामित तुसदेव आणि सदेवी फौजचे कुशीचे बगी भक्ती मोरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समुद्रजे संगता स्त्रियामित तुसदेव आणि सदेवी फौजचे कुशीचे बगी भक्ती मोरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समुद्रजे संगता स्त्रियामित तुसदेव आणि सदेवी फौजचे कुशीचे बगी भक्ती मोरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि या जाग बावांतावनो बाप वल्लीक अंतिम नमान. बाप वल्लीच्या आदल्या फिरगस घरातावनो अंतिम नमान. विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन. जर लोक उभो आसा थंयसर दयकर हांगासर असली चेहरा सोडोवच्याक विनंती करता स्वयंसेवका लागीं. काळी आमेन. बगी भक्ती मोरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जशी आदी आणि थोडोस वेळ हांगासर अंतिम दर्शनाक आमी अवकाश कर दितेल्या दयकन वेळ बाप वल्लीची कुटुंबदारां या जाग बावाक अंतिम नमान वेळ अर्पितात. विभाग नासता फुडें सरच्याक विनंती करता. बाप अँड्रू आणि इतर याजक वर्गात हांव बाप वल्लीक निमाणो नमान. या जाग बाप वल्लीक अंतिम नमान अर्पितात. बाप वल्लीचे आदली फिरगस घरा बाप वल्लीक अंतिम नमान अर्पितात. हांगासर रुखा मुळार सुमार जण उबे रावल्यात. दयकन बरें दिसाना चेहरा पूर खाली आसात फाटल्यान दयकर बसका स्वीकार करच्याक विनंती. थंयसर ग्राउंडार उबे आसात सगळ्यांनी बसका स्वीकार करच्याक विनंती. उदकाची व्यवस्था फाटल्यान सोगडे केल्या गरज असल्या उपाय करचे. हांगासर माजी शासक श्रीमान जे.आर. लोबो पावल्यात बाप वल्लीक निमाणो नमान पाठोवच्याक. माजी शासक श्रीमान जे.आर. लोबो हांचे तावनो बाप वल्लीक निमाणो नमान. तुम्ही आमका दिल्ल्या सेवेक आम्ही मान बघयतो. तुम्ही आमचो केल्लो मोग नियाळ करतो नसाव. सर्गीचे फादर अब्राहम तुमका
अक्केच्या पोटी आमच्या विगार बापा संगी मिसाचे बलिदान भेटोवचो अवकाश तांकां लाभलो तांचे तावनो बाप वल्लीक निमाणो नमान. आणि फकत 5 मिनिटाचो अवकाश ताचे उपरांत बाप वलेरियनाची कूड इगर्जे भितर व्हरतेल्या आणि केवळ 5 मिनिटाचो अवकाश ताचे उपरांत बाप वल्लीची कूड इगर्जे भितर व्हरतेल्या. हांगासर कॅथोलिक सभा वार्डो अध्यक्ष आणि हुद्देदारा तावनो बाप वल्लीक निमाणो नमन. हांगासर पावल्यात MCC बँकाचे चेअरमॅन श्रीमान अनिल लोबो बाप वल्लीक निमाणो नमान पाठोवच्याक तशेंच डायरेक्टर श्रीमान डेव्हिड डिसोजा बचपे. अंतरलेल्या आमच्या बाप वल्लीच्या अंतिम दर्शनाक आमचे आदले याजक हजर जाल्यात. शेजारची पिरगज घरां तांणी सेवा दिल्लो पिरगजेचो लोक वर्त्या मोगान अंतरलेल्या बाप वल्लीच्या अंतिम दर्शनाक मुखार येतेस आसात. बाप वल्लीच्या अभिमानान हांगासर पावलेल्या याजका तावनो बाप वल्लीक अंतिम नमान. ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳ ಅಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಪರಿಸರದ ಜನತೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮನ. ಶರಣರನ್ನು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಾತು. आज तुमच्या या अंतिम विधीन भाग घेतलो लोक हाका साक्ष. जुस्त 10 वरार हांगासर मिसाचे बलिदान सोलोवन व्हरतात. 10 वराक 5 मिनिटां आसतना हांगासर बाप वल्लीची कूड इगर्जे भितर व्हरतात. संप्रदायाप्रमाणे सर्व याजक भाव संप्रदायाप्रमाणे सर्व याजक भाव संगाता मेळून बाप वल्लीची कूड इगर्जे भितर व्हरतात. 5 मिनिटां आसतना बाप वल्लीची कूड इगर्जे भितर व्हरतात. हांगासर सुळ्या फिरगजेचो विगार आनी तशेंच लोक बाप वल्लीक निमाणो नमान पाठयतात. बाप वल्लीन सुळ्या फिरगजकारांक सेवा दिल्ली आसा आणि तांच्या मोगान आणि अभिमानान हांगासर बाप विक्टर डिसोजा आणि फिरगजेचो लोक पावल्यात बाप वल्लीक निमाणो नमान पाठोवच्याक. पाठी बसच्या जागो ना जाल्यार हांगा जागो आसा हांगा बसा. दय करून स्वयंसेवकांक विनंती कोणी उबे रावल्यात तर दय करून तांकां बसच्याक सहकार दिवच्याक विनंती करता. कुटुंबादारा कोणी आसा तर फुडें सरचे. हांगासर तांकां बसकेची व्यवस्था केल्या. कुटुंबादारांक मात्र इगर्जे भितर हांगासर अवकाश आसा. सर्व धार्मिकांनी आणि कुटुंबादारांनी फुडें सरचे. दैविक रितीन मंदिरात बाप अब्रामान आमच्या अंतरलेल्या बाप वल्ली संगी अकरेचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले. कोंपरीच्या आयतराचो संभ्रम बोसू दबजान चलुल्लो. बाप सिल्वेस्टर डिकोस्ता आणि तशेंच बाप अब्राहाम आणि तशेंच मुल्कीच्या लोकांतावन बाप वलेरियन लुईसाक अंतिम नमान. बाप अंतरलेल्या बाप वल्लीच्या मोगान हांगासर हजर जावन मोगान निमान नामान परगडतात धार्मिक भयणी. तांचे अंतिम दर्शन देखून तांचो मान बघायता. आमच्या फिरगजेचे लोकांमोगाळ आदले विगार बाप जोसेफ मस्करेन आसा तावन
बाप वल्लीक निमाणो नमान. सुलताना दिमाका दयकन धार्मिक भयणी भितर जागो ना हांगासर बैस दवरल्या चेरांनी तुम्ही बसचे. हांगासर केवल 5 मिनिटाचो अवकाश, केवल 5 मिनिटाचो हांगासर मोर्न भितर व्हरतले हांव. देखून स्वयंसेवक लागी विनंती आणि कोणाकी हांगासर मुखार येवंक सोडचे नाका. कोणी जर तर अंतिम नमान भेटोवंक बाकी उरल्यान जाल्यार तांकां मिसा उपरांत आमी हांगासर भायर अवकाश करून दितले हांव. देखून आतां थोड्याच वेळान म्युजीक कूड आमी भितर व्हरतना उपरांत मिसाचें बलिदान आरंभ जाता. स्वयंसेवक लागी विनंती हांगासर भायल्या फिरगजेचो लोक येवन आसा. देखून तांकां बसकेची मांडावळ दाखयात. इगर्जे भितर आणि तशेंच हांगासर पोटी गोत धार्मिकांक आणि कुटुंबदारांक मात्र अवकाश. संप्रदाया प्रकार याजक वर्ग आतां फुडें सरतले आणि बाप वल्लीची कूड इगर्जे भितर व्हरतले. हांगासर टॉयलेटाची व्यवस्था इगर्जेच्या बोगलेक आसा केल्या. तशेंच सडीत टॉयलेटाची व्यवस्था इगर्जेच्या बोगलेकाच्या हॉलाच्या पाटल्यान आसा केल्या. देखून आमच्या स्वयंसेवक लागी मेळोन वाट विचारच्याक विनंती करता. टॉयलेटाची व्यवस्था इगर्जेच्या बोगलेक उणी आसा, 2 मात्र आसात. सडीत टॉयलेटाची व्यवस्था इगर्जेच्या हॉलाच्या पाटल्यान आसा. देखून स्वयंसेवक लागी विचारन थंय वाट दाखोवच्याक विनंती करता. फर्स्ट एड या प्रथम चिकित्सेची व्यवस्था पेंडॉलाच्या आग्रेक हांगासर आसा केल्या. थंयसर नर्स आणि तशेंच डॉक्टर मनीष हांचो सहकार आसा. हांगासर याजक बाप अंतरलेला बाप वल्लीची निर्जीव कूड इगर्जे भितर व्हरतात. शासक श्रीमान आयवान डिसोजा अंतिम नमान पाठोवच्याक पावल्यात.
हांगासर स्वयंसेवकालागे विनंती मुखार सुमार चेर हांगासर खाली आसात कोणी फाटल्यान आसा तर या जागो ना तर बसूंक जाता सर हांगासर मुखार धाडचे स्वयंसेवकालागे विनंती मुखार चेर खाली आसात आनी कोणी धार्मिक मोदे आसात तर हांगासर पोट्टी आमी चेर घाला हांगा तांकां बसूंक व्यवस्था आसा हांगासर इगर्जे भितर येदोळसो जागो ना देखून विनंती करता इगर्जेच्या बायल्यान आमी हांगासर चेरा घाल्यात धार्मिकांक आनी तशेंच कुटुंबदारांक स्वयंसेवकालागे विनंती इगर्जेच्या बोगलेन हांगासर सुमार चेरा खाली आसात आनी बरी सवळी आसा दयेकन फाटल्यान कोणी आसा तर हांगासर धाडच्याक विनंती करता स्वयंसेवकालागे थंयसर बायल्या फिरगजेचो लोक येवनूच आसा दयेकन तांकां मुखार धाडचे हांगासर सुमार चेरा खाली आसात
ನಾವು ಜ್ಞಾನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾವೇಶದ ವೇಳೆ
पुढे सवालामध्ये मोठी काही पहिलं सवाल तिथे मिळाले या पृथ्वीचे आपल्या संगती या जगात त्या म्हणा पाहिजे आणि त्याची संगती आम्ही असा रिटायरमेंट म्हणून असेल आमका काम करून आमच्या असेल त्या संसारात प्रवृत्ती येतली तिथं देवाला विसरले देवाला तुम्ही आमच्या संगती या जगात वेगळी सापडली आमका मिटे आमका आणि की करून ते काम करून सेवा करून अवकाश असे की देव मौन झाला देव काय बोले त्याच्या अवकाशाचा दुसऱ्या सवालामध्ये मोठे गायले बापोवरली दुसरे खूप स्वायत्ता सोडून असा वड्डा व्यस्ता काय जाऊन असा हे काम आहे जाऊन असत आणि या संदर्भात सोडायला पडले होई तेव्हा आमच्या बाबा टाकू आणि थोडं तुमच्या सवाल द्यावा तेव्हा तो आम सोडलोय त्याचे नाम कसं जाता म्हणजे सत्य सोडले नाही होय देव बोलतो मौन आवश्यक मंजेश्वर गेल्लेडे थंयसर इगर्ज बांधली कशी व्हड व्हड कामां लोकां खातीर दियोसेची खातीर देवा खातीर ताणें केल्ली आसात अशें आसतना देवा तुवें कित्याक आमच्या भावाक वेगळी सापयलय ताका इनाम जावन म्हणलें बरी जियोवच्या भाग तुवें भाव करचे आसले न्ही गे देव परतून मौन आसा मगच्यान ह्या चिंतनान पडून आसल्या वेळार म्हाका म्हज्या अंतस्करणांत एक ताळो आयकलो येली आसा या तुझ्या सर सवालांक हांवें जाप येदोळत दिवंक जाल्यात पवित्र पुस्तक उक्त कर आनी थंयसर जाप तुका मेळटा मुगच्यान पवित्र पुस्तकांत हांव पळयत आसतना थोडे जापी म्हाका झळकल्यो थंयसर ह्या म्हज्या सवालांक मुगच्यान देवाची खुशी बापाची खुशी म्हजी खुशी न्ही मरण खंयचे घडये येवंकी पुरो देखून आमी आमचे अंत्यची दिनांतल्या वेळार सोर येतलो तशें मरण येता आनी हांवें म्हळें 50 आनी 5 वर्सां पूण सर्वेस्पराचें उतार सर्वेस्पराचें चिंतना म्हाका आयकलें कितें म्हळ्यार म्हजो पोत सुमीचे देवाची खुशी ह्याच्या उतार तिथे जाले जाल्यार आनी घरांत देव कितले वयस दिता आवत दिता तेजाची खुशी तशें पयल्या सवालाक जाप जावन म्हाका भोगलें आमी कितें करून सादिना ह्या देवाच्या खुशेक आमी गलती मारतली से देवाची दुसरे सवालाक जाप जावन आयकलें वरें केल्ल्याक देवाचें इनाम आसा तें खरेंच महादेवाच्या मंदिरांत आते 25 वाक्य मोहन 44 वरेक थंयसर एक ल्हान वॉकर आमकां आयकूंक मेळटा कोकऱ्यांक आनी शेळयांक वेगळो धर्म आनी आपले एक धनी थंयसर सांगता तुमी वरें केल्ली तुमी हांव भुकेलो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव खाणेलो तुमी म्हाका पियोवंक दिलें हांव उठतो आसतना तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें हांव मतीत आसतना तुमी म्हाका कुळाक लायल्यात अशें सगळीं बरीं कामां तुमी केल्यात देखून येयात तुमी म्हज्या बापाच्या घरांत तुमचे गतीक म्हणून न्हू आसा केल्या तें रास तुमचे घर घेयात तशें हे दुसरे सवाल जेजू ह्या आमच्या भावाक विविध जाग्यांनी बरें केल्ल्याक देवाचें इनाम हें आसा म्हणून पवित्र पुस्तकांत कळून आयलें आणि तिसरे सवाल आणि त्याची जाप या संदर्भात म्हणजे वो क्रिस्तांच्या संदर्भात या घडीक देवान कितें आपयलें म्हणल्यार सवालाक जाप जावन ती घडी आनी तो वेळ कसो म्हूण आमी घेना
देखून आम्ही ऐकते राहून जाय या विषयामध्ये आमका वाक्यावरच्या वाचल्यानंतर ते 10 वाक्य 7:30 आमका ऐकूक मेळटा आम्ही ही घडी केदाळे येता आणि तो वेळ केदाळे कसो सोर कसो येता त्याचप्रमाणे ही घडी आमका येता अशें जेजूचे उदाहरण या आमच्या सवालाचे जाप दिले पूण अशें देवान आमचे खातीर कितें केलां ह्या संदर्भात आमी चिंतूंक जाय देवान आमचे खातीर कितें केलां देवान थोडे तें खातीर आमचे खातीर कितें केलां हे ताचो इरादो कितें ताचो शेवट कितें हें आमी समजलें जाल्यार आमचे जिवीत ह्या इरादो जारी करून तो ध्येय जारी करून आमचे विश्वास जातले पयले सोयेर देवान आमकां एक जीव दिला जीवचे भाग दिला संवसारांत हे जीवचे भाग मागी ताचे बराबर एक संपन्न आमकां दिला आनी हे आमी वयपडटा दिसे हे आमी बरें जोड वापरचे तशें ह्या नात्यांच्या वापरांत आयको मेळटा आमकां दिल्ले बरेंपण आमकां दिलें तें संपन्न म्हणून आमी ह्या संवसारांत वयपडटा दिले आनी सोडीत आमी सोडचे उपरांत आमकां ही देणी आनी थारांकां ती देवान आमकां दिल्यात की आमी चड करीचे की आमी वाडयचे म्हणून स्पश्ट संदेश आमकां देवान दिल्या ह्या देण्याच्या जिविताच्या देण्या मुखार जारी करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय पूण दुसरो विशय पवित्रत्व जेजून आमकां कितें दिलां पवित्रतेचो दुसरो जर जेजून आमकां कितें दिलां जेजून आमकां जीव पूर्ण जीवन देवान आमकां जीव जेवपाक आनी जेजून आमकां पूर्ण जीवन जगोवपाक फावो केला ताच्याच जिवाच्या त्यागा वरवीं आमची पातकांतल्यान नोंद करतात आमकां पूर्ण जीवन केलें आनी हे पूर्ण जीवन करचें तें देवान आमकां दिल्लें आमी जीव आमी करता आमी सोडूंक जाय ह्या पासून उल्लेख करतात आमी ह्याचो विशय सांबाळून बरीच करांक दुसऱ्या पत्रांत आमकां आयको मेळटा अध्याय 4 वाक्य 16 संवसारीक ती आसा आमची कुळ आमी म्हणजे आमचो दुःख मोडून जाता आनी देवान तयार केलो सस्पाचो निवास तयार जाता देवान आमकां दिल्लो ही कुळ संवसारीक तंबू हो मोडून जाता आनी सर्गीक सस्पाचो निवास तयार जाता तशें हे संवसाराचें जिवीत आमचें सांबाळना बदल उपकार आमी पळयता जाल्यार पवित्रत्वान आमकां देव दिला आनी आमकां मान्य करून आपलो मान्य करून आमकां अशें दुसरो आमचे जग आसा आमी सदांच ती हाडूंक जाय आनी ती आमच्या जिवितांत जिवूंक जाय अशें केलें देवाचो शेवट देवाचो इरादो आमकां जारी जाता आमचो भाव Valerian आमचो संगत याद जातोय एक प्रामाणीक याद जावंक जाय ताचो भाव ताची सेवा ताणें दिल्या क्रिस्ताचो याद जावन ताणें पवित्र पुस्तकाक वाचून शिकून जीवन ताणें प्रयत्न केला आनी कितें सवालांक जापी म्हाका मेळ्ळ्यो जापी पवित्र पुस्तकांत आसा ताची शिकवण सोडून आपल्या जिवितांतली वाड विश्वासी सांगून बरी खातीर उदरगते खातीर बरी योजना
वाव राशी जी जाव असली आणि हे जाव असा आमका एक प्रेरणा त्याच्या जीवितात आम्ही जोडीचे सर्व संदेश त्याप्रमाणे आज वापरलेले आम्ही आधी स्पष्ट करताना त्याचे नाव त्याचे ते असले ते साध्या कोणाचे आणि आमच्या जीवितात आम्ही उदाहरण करू ये देवा ही जी निसोड केलेल्या तुम्ही आमच्या गवळ्या धार्मिका आणि खवटल्या तुम्ही ससन विषय आम्ही तुका परताव आणि तुमचे प्रार्थन येसुया ये देवा पवित्र स्नानान ससन जिनेची जामिनी जोडलेल्या आमचा विकता फादर वलेरियन लोपेस हाका तुम्ही ससन विषय आम्ही तुका परताव ये देवा ख्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणात वाटेली जावचो दृढ भरवसो आसून आपल्या विश्वास केलेल्या सुमेशता उजवाड आणि शांती समाधान तुवे दिशे आम्ही तुका परताव ये देवा मरणाच्या हंतरुणात असलेल्या सुमेश आमच्या भावाक आणि बहिणीक तुम्ही तुकाच एक कापडदार भाग जावन दाखयचे आणि त्यांच्या काळजानी ससांचिनीचो भरवचो उद्गाचे आम्ही तुका परताव सगळींच्या आमच्या मोगाला बापा तुझ्या उगार दवरलेली प्रार्थना आणि आमच्या काळजात असली हे सगळी तुका आम्ही समर्पिता तुझ्या दयेन जे कितें आमकां बरें आनी गरजेचें आसा तें दाखय तुमचो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. Thank you.
वॅलेरियन तुज्या याजकान जेजूचे कूड संभ्रमून ताचें जिवीत आमकां ह्या पुटांनी मेळाशें केलें. तो यज्ञ तुका भेटोवन ह्या तुज्या साकराक जेजूचे महिमेवन मुखामोड पळोवन आनी दैवीक जिविताचे संपूर्ण दादोशे जावन फावो कर म्हणून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Servescor tutte sobe aso. Amci काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्ववेदरांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व दैव जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो दिसो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां मागीर पुनर्जिविताचो परवसो भेटलो. मरण कोणाकच चुकना म्हण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बसवणी आमकां बुजावण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्याचें जिवीत सरनांतें बदलता. हे संवसारांतले पिडार मोडून वेता आनी सगळ्यार शासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळींच्या सद्दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता. पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजत तुज्या पवित्रात्म्याक घालून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन दसमरण सोसून पयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे कसोत समर्पणची. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी मागल्यान घेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी शासनीक कारराचे रगत आत्म्याचे मोक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत देवाक उरलेलें हे म्हज्या उल्हासाक करात. Pavarta sabutu bertuya. पुनर्जीवन भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो मुलो आणि सोडवण्याची
कास तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करून आमकां फोव केली देखून आमी तुका देव आसता आनी जेजूची कुडारे रगत शब्दरामा समेस्ता पवित्र वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बाबा, पिटो पॉल आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या साकराक आमच्या याजक बाबा वालेरियन हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो आयच्या दिसा तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावन. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेळ्यात ती आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे परजडेंत मुखावळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार कोरये देवाचे माये सांगाती तुजो साजुजे तुजो पोती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यातल्या सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्राच्या सुखानका वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jas Jezu वरवीं आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. सर्वेस्परा सर्वैकांती आमकां निवारताय करून ह्या जिविताक सवस्ताय आमकां दी. सगळीचे बाग आनी आमच्या सुरवंडराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नदरेक गेल्यार आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्पातकांतली सुदय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सगळ्यांक जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता. आमच्या पक्षांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तुजी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सभेची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती
Pilih jonak apa yang disebagi. Gadaika ada Kris Prasad Sew Sovel Vis Kadena pada Biono Kumgar Wartadu Ja volunteer Sangria Dosro Mite Jagi Kale Yadu Tani Yaza Kangatya Stanaku Apon Govinati Karta Iga Parama Pavitra Prasada Swikariಸುವ ಸಮಯ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದವು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಇತರರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು.
प्रार्थुया. बहुदयाळ बाबा वलेरियन, तुझ्या साखरा याजकाच्या हातांतल्यान शासनीक जिविताचें जेवण सबार कोटी तुज्या भुरग्याक मेळ्ळां. त्या जेवणा पासत ताच्या याजकपणा पासत तुका आमी आयच्या दिसा दिनवासता आनी तेंच शासनीक जिवीत महिमेन ताका बगून दी म्हणून व्हडा प्रभुशान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मेल्ले कुडी मातयेक लोवचो कायदो बावरत्यांचे साली प्रमाणे पाळटना दुनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची याजक वलेरियनाची आमी मातयेक लायता. ती विनाशी कूड श्रेश्वर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जिवानपणांत अविनाशी करूं आनी तसोच भाग्यवंतांच्या जम्यान मेळो. तशें मरणाच्या जळांतलो आनी पातमाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या कोवळ्याच्या खांदार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभाव आनी भाग्यवंताचो संगात ताका फावो जावं. Manadik Bapo, Valerian Lewis, and a Soviet Thomas Law, the Vadin, Bayan Lewis of Vigar, as the chap until Payanant, the Kasakadev Kadev Sumami, and a certain idea song. Yakariantu, Amcha, Diocese, Goli Papa, the Manadik Dr. Peter Paul Sardana, the Shio Diocese, Goli Papa, the Manadik Dr. Francis Saravo. आणि आमच्या दिवसेचे निर्मिती गवळी बापू अधिक मनाली डॉक्टर लुईस पॉल हजर आसात. तांच्या संगत म्हणून आनी सर्व आमच्या दिवसेचे याजक धर्म भयणी आनी देवादीन याजक वलेरियन लुईसाची कुटुंबाची ताची भाव भयणी आनी मोगाची आमी संगत आसा. आमच्या दिवसेच्या गवळी बापाच्या नांवान आनी तशेंच सर्व याजकांच्या नांवान आनी देवपत्नीच्या नांवान आतां आमच्या देवादीन याजका वलेरियन लुईस हाका श्रद्धांजली पाठोवच्याक मुखार येता. ताचो सांगाती याजक मानादीक बाप मायकल सांकुमायो, मिलाग्रिस कॉलेजीचो प्रिंसिपल. मनुष्या पुता समोर उभे राहून तुम्ही योग्य जायचे. कलनास्तना मागणे करून जागृत राहा. होगाड गवळी बापानो, याजक बाबानो, धार्मिक भयणीनो, बाप वल्लीच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांनो, ताच्या संगत्यानो, काटिपाळ्ळ पेंगसकारांनो, मोगाच्या पाद्रेपाक अंतीम नामान पाठोवंक हजर जाल्ल्या सर बाबा भयणीनो, 2021 नोव्हेंबर 21 तारीख वेळ सुमार सांजेचे 6:30 वरां गोडोवंक नोज आसले गोडोवन गेले. मेजून 30 दीस बाप मातृवासाची अकालीक मरणाची गजाल त्यागात थांबून भायर येवच्या फुडें खाटीपाळ्ळा पिरगसगरान बाप वलेरियन लुईसाच्या कुटुंबादारान आमा संगत याजकान आनी मोगाच्यान आनी गवळी बापाक एक दोकोस लागलो. बाप वलेरियन लुईस अंतरलो. कित्याक अशें जालें? जिरोवंक जायना तसलें सत दोड्या मुखार पवित्र आल्तरार क्रिस्तयाक दिमयेर पडून सरपडून नमन करतना ह्या क्षणीक संवसाराक आदेश म्हणून शाश्वत सर्गराजाक त्या रायाक रूप आडबर करून सर्गी जळून घेवचे खातीर आमचो भाव उठून गेलो. भविश्यात जेजू राया स्वतालो कथा आयकलो. शाबास, बऱ्या आनी पातकिनाची साखरा
ल्हान संतनी तूं पातीन सो जालोय देखून ये म्हज्या दर्येच्या संतोषान वांटली जा. 1960 इसवेन मे महिन्याच्या 12 वेळ पुत्रांत बापालीचो जल्म. देवादीन आंतो लुईस आणि देवादीन कॅथरीन लोबो हांच्या 11 जाणां भुरग्यां पैकी बाप वाल्ली नोवो. एक देवोच आनी संपूर्ण कुटां. मालगडी सिस्टर मार्सलीन आलंगार माउंट रोजरी मेळाची दरबाई. दुसरो भाऊ चार्ल्स, तिसरो भाऊ फ्रांसिस, चौथो भाऊ थॉमस, पांचवी बहीण तेरेस, सवी बहीण सेवरीन, सातवी सिस्टर आयरीन, ब्रिजिटाईन मेळाची दरबाई. गेल्या मार्चान रोमातावन रोजर गांवाक आयिल्ली ती. लॉकडावनातावन गांवान उरली. फकत 15 दिसां आदीं फाटली रोमाक पावल्या. देखून ती एकली मात्र हांगासर हजर ना. 8वो भाव लिओ, 9वो बाप वल्ली, 10वी सिस्टर आयरीन चार्ल्स बरेमो मेळाची दरबाई आणि निमाणी सिस्टर हेलेन आलंगार माउंट रोजरी मेळाची दरबाई. बाप वल्लीचे PUC म्हणसर शिकागो पुत्तूर साव फिलोमेना कॉलेजींतर पदवी शिकाप मैसूर विश्वविद्यालयात मुखांतर संपले. 1980 इसवेन जेप्पू सेमिनरीक भरती जावन 1995 इसवेन याजकी दीक्षा लागताच बारकूर वा मंजूर फिरगस आणि सहायक विगार जावन आणि 7 आंतरराष्ट्रीयांत सहायक दिरोक्तर जावन ताची सेवा. सहायक जावन सेवा दिल्या जाग्यांनी युवजनांक आणि भुरग्यांक तो मोगो असो धरलो. दुबळ्यांचो पेडेस्ताचो हुस्को ताका स्वातंत्र्याच्या आसण्यान लाभलो. 2000 जावन 2007 इसवी म्हणसर कोंकणा फिरगसो विगार जावन नेमाक. हांगा ताचे विसावन हळदच्या साद्या कृषी लोकांमध्ये मोगाचे जाले. फिरगजीक निरंतर आदाय करून आर्थिक स्थिती सुधारण करच्याक पडील पडिल्लो खाली जगो कृषी तोटांनी रुता गेलो. इंग्लिश मिडियम इस्कल आराम करून नवे बांदाक निर्माण केले. निर्याडी बाबत लोकां खातीर तांच्या आर्थीक गरजां खातीर कोपेलबार एक गरजो सोयलो. 2007 तावन 2012 म्हणसर सोडल्या फिरगजीत गवळी सेवा. वास्तवीक परिस्थिती पळोवन समजून येणारी चतुरायेन तो थंयसर आसलेल्या समस्यांक वैयक्तीक भेटेन आणि संवादान पर्याय सोदले. तस्कर जाल्ल्या देवान दुरस्ती करून ह्या जागाचें घर निर्माण केलें. तवड इंग्लिश मिडियम इस्कलान शिकपा माध्यमांनी मान्यतेचे रगडे आसले. दैरान कुडकर्न परवणगी हाडून नवे बांदाक तशें बरें चिकाप लाभच्याक सर वेवस्था थंयसर उता केली. इस्कॉलाक विरोध केल्यांनी सयत उपरांत तांच्या भुरग्यांक त्याच इस्कॉलाक भरती केले. 2012 तावन 2019 म्हणसर मानजी विश्व फिरगजीत सेवा. फिरगजीत एक नवी गत जायजय म्हळ्यार फिरगजदाराचें एक सोपान बाप वल्लीन लोकांची काळजा मनाय करन वडिलांची सहारा आणि परवणी घेवन जारी केले. हांगासर लोकांच्या आत्मीक पडावलेक सडीर क्रमान दिवन लोकांचो बाबाट मागण्यान आर्दनान वाड्या जमती वरवीं मिसाल बालगला मुखांतर सोडोवंक ताचे पयले प्रशाद जाले. आमच्या विगरान आमचे माथ्यार हात दवरून मागले जाल्यार मागल्यांक खंडीत मेळटले म्हणून बरोबरसो त्या लोकांचो जाल्लो. 2019 तावन काटीपळा फिरगस विगार जावन नेमाक 12 दिसां आदीं ताका भेटोवंक आयिल्ल्या वेळार त्या फिरगजे खातीर ताणें आशिल्ली चिंतली योजना आनी सगळें स्फोट करूंक समस्या तो म्हजे कडेन विमर्शितलो. पूण म्हणटलो हे सगळें मोरयेबायक मान आसा जाल्यार गरज आसा जाल्यार ते ताच्या पांयार जेन्ना समर्पिता ते खंडीत जारी करतली. आनी ह्या पात्र देवादीन माती उपासाच्या मोठाची गजाल पळयतना अशें म्हणालो. सो म्हणलें मोठचें जाल्यार सेवा करतना समोर जाय
हे मागी मरो म्हाका इस आसा आनी मेजून 12 दिसांनी जेजू रायन ताची आशीर्वाद घेतली. The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. म्हणटा मार्क 12. जो कोण मरणाक भियेता तो जिविताक भियेता. जो कोण मनीस संपूर्ण स्फूर्तीन स्पिरितान जियेता तो मरणाक येदलाय तयार. म्हणटात ते बरयनात मार्क 12. बाग वल्ली मरणाकी भियोंक ना, जिवनाकी भियोंक ना. नाजाल्यार बघार याजकाची दियेच्या स्पिरिताच्या परते 24 वर्सांची याजकी जीवन सोंपोवन सोबीयेच्या शास्त्रीक याजकपणान निरंतर वाटेरी जावन तो फुडें गेला. देवाक भेटोवच्या ताची पवित्र पोटेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जे तूं सम्राट आयलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोबीयेच्या पुरसाच्या गुटा सारखे तुजें जिवीत जावं. याजकी वोट दिवच्या वेळार पुत्रां दिसतो म्हणटा. यासपरी बापालीन आपल्या समर्पणाचे कायदे पाळन मागण्याचो याजक जावन आपल्या मिसावाच्या वावरांत लोकांची मनां एक करण लोकांक जेजू लागीं व्हरून ताका पवित्र केला. लोकांची दानां मागणी सोम्या भेटयल्यान आनी आपल्या लागीं आयिल्ल्या गरजे वतांक दुबळ्या धाकट्यांक सादेपणान मोवाळ उतरांनी गरजेचो आदार दिवन ताचो भोग केला. ताका पयसली लागसली गरज पडना. खंय तर गेल्यारय ताका फरक आसना. ताची सेवा एकच सर याजकाक मोग आसो आमकां सांगात याजकाक मोग आसो. उणें उलोवणें सादें जीवन गुपीत वावरू ना काय आवाज अकस वावरू आनी ताची सेवा. तो सांगतो गडबडी आनी जाताना ते सत्नी ते सारके म्हणून कितेंच भियोंक ना. जे कितें संभ्रमतलो ते तो जियेलो आनी त्या खातीर संभ्रमतनाच सोमियाक तो मोगासो जालो देखून ताका ताच्या गोपान ताणें गेलो. याजकी जिवनान लागले मन आसता आपापल्याच्या ते संकश्ट आकांत गत बेजाराय अस्कतकाय आनी उणेपण सोमियाच्या कुर्साक हांव प्रेरण जोडलो करता बरी जिणेत गेलो. ह्या वक्ताक देवादेव बाप वलेरियनाच्या भाव भयणीक कुटुंबाच्या सगळ्यांक हांगासर याजकांक गवळी बापा तर्फे काटपाडा तिरगसकरांक मोगाच्या बुजवणी पडयता. संवसारी नदरेन हे स्वीकार करूंक जायना. कश्ट तरी बाबाच्या नदरेन बापा तुझी खुशी जावं म्हणून आमच्या देवादेव याजक बाबाक सोमेच्या करूया. तो सोमी म्हणटा एक तुम्ही म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेलो संवसाराच्या आरंभात हांव मोठाय कर दवरला ते राज तुमचे कर घेया. बापीक धर्माचालो आफ्रिका थावन अशें बरयता. तूं मागणेचो याजक मागणी करतना मेलोय लोकां मदें मेलोय येवकरेचो याजक सरपडून संवसाराक सरलोय. जशें जिणे तशें मर बाकी तूं याजक बाबा क्रिस्तरायाच्या गोपान वैभवान येयलोय. लिथुर्जीक वर्स संपलें सर्गाक तुवें नवें जिवन उदेलें. आमा बसोन विनंती कर आनी बागी जावच्याक. आदेवस तुका आदेवस बल्ली बापा शास्त्र विश्व ही ताका हे सोम्या आनी निरंतर प्रकार ताचे पंखय समाधानीत आसात म्हणून शेवटी आमेन. आमच्या देशाच्या गौरव बापाच्या तशेंच सर्व याजक आनी आमच्या समेत तर्फेन बाप वलेरियन ग्लोरिसाक श्रद्धांजली भेटयल्या मनाली बाप मायकल सतोमयर पदर बसो संगती मिलाग्रेस कॉलेजचो प्रिंसिपल तुमकां आमी देव बरें कर म्हणटा. आतां मुखार येता फेब्रुवारी तर्फेन श्रद्धांजली भेटोवच्याक ह्या फेब्रुवारीच्या गौरव परिशदेचो उपाध्यक्ष जावन आशिल्लो एलियास संडाना.
देव आपयतलोली हांव काम करतना वा पिडेन पडून फाटल्यार आसतना देव आपयतलोली कथा जेवतना वर्णलेल्या गिताक आमी कुसून पळोवप देवा तूं आपयतलोली म्हाका तुजें आराधन करनासतना दीस तो आयतार क्रिस्तुरायाच्या फेस्ताचो उत्सव आमच्या पिर्गजेंत कुंभरीचो आयताराचो संग्राम सांगातास 9 जाणां भुरग्यांक पयल्या कुंभाराचो संतोष बाप अब्राम आदार आशिल्ले प्रधान याजक रावन सगळे लितुर्जी कार्य भक्तीपणान संपवून आयले पावसाची गिरांत आशिल्ली तरी सगळ्या दुसऱ्या वेळार देवान आमकां राखले तरी सक्रामेंटाचें आराधन आखेर जावन मेळोवचे घडये चिंतून सयत जायना तसलें घडीत घडलें सक्रामेंटा मुखार आराधन करनाशिल्ल्या वेळार आमच्या मोगाळ विगार बाबान देवान आपयलें फाटीं मुखार पळयनासतना तांणी तांच्या जिवान बाबाक समर्पिली देवाक रूप तेच्याक तांणी संवसारीक वळण सांपडलें 2021 वर्सा मे म्हयन्याच्या 28 तारखेर मंगेश्वर पिड्डेचे हांव काटिपाला बालुकलेच्या पिड्डेचेर समर्पिल्ल्या पिड्डेचे सुकाणा हातीन घेतिल्लें पळोवच्याक साद्या स्वभावाचे जावन आसलेली चुरूक मोतीचे ते तांच्या उलोवण्या द्वारी मोवाळ आनी मोगाळ जावन वचून हर एक लागीं समाधान ते आयकताले भुरग्यांचो तांकां विशेष मोग आनी हुस्को प्रत्येक जावन तेतक्या भुरग्यांचो विशेष तांकां हुस्को आसलो तेतक्या भुरग्यांनी बरें शिकायताय आनी बरो फुडार आपणे जाय म्हणून हर एक संदर्भात ते तांकां जागयताले आमच्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक चड रितीनी प्रितीच्या वाडावाडीक आसात वयसताले लोकांच्या आत्मीक वाडावाडीक विशेष कामांक दिताले क्रिकेटीच्या आस्ती भक्ताचो तांकां कठीण हुस्को आसलो विद्या बाळाचो जागो फिरगजगारा सागीं दितलो धर्म सागोळी मागवानी आंब्याचो पणसाचो इतर संवसार लावन सोसायटीच्या जाग्यार माड्या गांवाचे लोक फिरगजगारांच्या सहकारान वाड्या घरांत सर्ती करून ते आसले संतवारीचें काम कर इगर्जेची सोबायतांनी सगळी इगर्जेच्या बागेचे नवे पुराव फिरगजगारां सगळीं काडून गेमी रिपोर्टान पागे घट करेन इगर्जेच्या हॉल दुरुस्ती कर नवे रूप आमच्या हॉलाक दिवयलें हे एक नवे देव देव उबरचे आशा तांकां आसली ह्या खातीर हर एका विसा वेळार ते मागयताले आनी ती जायतीं कामां तांच्या मदींत आसलीं कोरोना निमती ती सपनां जावन तो उडोवली भलायकेची पर्व करिनासतना तांची वरती सेवा आमचे खातीर 3-4 ते बेसरले पूण आमच्या ह्या पिड्डेचेर एक दुकाळ चरित्रां बरोवन गेली कोंकणीच्या आयतारा दिसा सक्रामेंटाच्या आराधना वेळार सरस्पार बापान तकयल्ल्या तांच्या जिवाक विशेव दिवंक चिंतले म्हणजे देखून आमच्या विगाराचे संवसारीक दिसांव सांबाळले बाकी आमचे विगार भाव सोबेच्या आल्तारेर सक्रामेंटा मुखार आपलो जीव बापाक आर्पिलो पूण निर्भागी आमी पिड्डजगार नामदान केल्ले उतरां वावरून तुमचो उपकार पात्रून बाळूपडी सांगी मागता आदार दुगेर कुटना संदान आनी आमकां पिड्डजगारांक लागच्याक जावून आनी आमच्या मोगाळ विगार बापान फावो जावन म्हणून सांता भक्ताकडे सांगत संस्कृत विषय तांकां सगळ्या आनी निरांच्या भोंवडी समाधान शिक्षण फिरगज कुटुंबाच्या तर्फेन माननीय बाप वलेरियन श्रद्धांजली भेटेल्या
श्रीमान एलियास सल्दाना उपाध्यक्ष प्रगत गोळी परिषद हाका देव बरें करूं म्हणटा. आतां कमिटी तर्फे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी ताजे उपरांत कमिटींतली गोव्याची सिस्टरां फुलां अर्पून मान करतात. मदर तेरेसा वारडो सुरत केंद्र हांगासर आमचे 5 सर्गज्यो मात्र आसात ल्हान वारडो आनी ह्या वारड्या स्विकारवार भोवमानांत हो पिंटो आनी ताचे सांगाता आमी वारड्याचे यादाक फुलां अर्पून आमच्या सांगाती यादाक आतां मान करता. Father Valerian Luisaनं सेवा केलेल्या परगेच्या तावन प्रमुख जावन मध्येश्वर आनी सुळ्या परगेच्या तावन तांची यादक वेगान तशेंच लोक हांगासर आयल्यात तांणी दयेकर मुखार येवन फुलां रिदर करून यादकाक मान करून विनंती. मध्येश्वर परगेता फादर विल्सन सल्दाना असं जर मुखार या नातल्या उपरांत तुमकां अवकाश करून दितले हांव. सुळ्या परगेच्या तावन आयिल्ले आसल्यार मुखार या. ओके येदोळसो ताणें थंयसर फुलां करून मान भेटोवन जाला देखून तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या परगेचेर ताणें दिल्ली सेवा तुमी मानून घेतल्या तुमकांय देव बरें करूं. तांच्या कुटुंब फादर वेलेरियनच्या कुटुंबाची 7 जाणां ताचे भाव भयणी व्हडले कुटुंब तांचे हांगासर 3000 आसात. आतां कुटुंबाच्या तर्फेन उपकार आठवणी आनी श्रद्धांजलीची थोडे उतरां बरोवन पत्रकापाची काजून बहीण हांगासर मुखार येता. पवित्र वेदिरासच्या अधिक मानाधिक होळी बाबानो सर याचाक भावानो धार्मिक भयणीनो पिरगाजगारानो आनी बाब वलेरियन लुईसाच्या मोगान हांगासर जमलेल्या सर्वांनो परच्या दिसा बाब वल्लीची मरणाची खबर आमकां खूब मदारांक व्हड धोको आनी दुखाची जावन पडली. हाचे अकालीक मरण एक विस्तेरशें आमकां भोगलें. इतलो हुशार आनी बवेकिवंत असलेल्याक अशें कित्याक जालें? वय संवसारी मरण स्वराबरी येतले म्हणले देवाचे उतार बाप वल्ली थंय आमकां खरेंशें दिसलें. आनी हो आमचो भाव आमच्या कुटुंबांतलो पयलो येता. आमी कुटुंबाच्यांनी समजून घेतले प्रकार फादर वल्ली त्रिसरायेच्या फेस्ता दिसा फिरगतीच्या पोटरीच्या आयतारा सैर्या यादका संगी दाबाची कमिसाचे बलिदान भेटवून एवकारिस्त पुरुषांना उपरांत आराधना वेळार दिबेर पडून जिजूचो लक्षिल्यान आनी बघत आसतना आलतारी कडेन मुखार बघून आत्मगंगे देवा बापाक ओपून हे निजायती एक मोठे दैवीक आनी चारित्रीक घडीक सुमून येत आनी असले मरण आमच्या कुटुंबादारांक खंडीत बुजवणेचे जावन पडलां. देवाचे उतार म्हणटा दोळ्याक दिसता तें तात्कालिक पूण दोळ्याक दिसना तें शाश्वत. तेच परी बाप वल्ली संवसारांतल्या आपल्या 50 आनी 5 वर्सांच्या जिवितांत शाश्वत जावन आसल्या सतीच्या जिविताक उतरून गेला म्हणले आमकां दजोसकायची गजाल. आज बाप वल्लीच्या अंतिम विधी खाली पवित्र मिसाचे बलिदान भेटवून ह्या दुखेस्त कुटुंबांक बुजावण पटयल्ले आमचे मोगाळ गवडी बाप अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पावल सल्दाना हांकां दुखेस्त कुटुंबा तर्फेन तशेंच ह्या पिरगाजकारांच्या तर्फेन हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटां. तशेंच ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक हजर जाल्ले शिवमोगा देवजीचे गवडी बाप अधिक मनाधिक दोतोर फ्रांसीस सेरावो
आणि आमच्या आदले गवळी बा अधिक मन अधिक दोतोर फेलोशिप पाऊल दिसोजा हांसो एक दुपेस खूप मात्र तपेन आणि हिडकत करायचं तपेन हांव उपकार भावता बाप वल्लीक याची शिक्षा दिले ते काळाचो गवळी बा तेव्हा दिन अधिक मन अधिक दोतोर बाजील दिसोजा हांसो हांव उगडास काडटा आणि तांकां हांव ससनाचो विशय मागता ह्या अंतिम विधी कार्याक हजर जाल्ल्या विगाचेर मनसिंग घेवन मॅक्सिम नोरोना ह्या वराडे ते विगारवार भोवमानादीक पावल मेळटो हांचो एक फेसबूक मातर्फेन आनी हिरदसकारांच्या तर्फेन हांव भावता तशेंच ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या सर ह्या जागोबाबांचो बाप वल्लीच्या सांगाती बागऱ्यापाचो दुखेचो मातर्फेन हांव उपकार भावता आणि ह्या वेळार प्रत्येक जावन हांव उपकार भावरूंक आशेता फादर अब्राहम एसपीडी मुलकी रेते मंदिराचे सुपेरियर फादर वल्लीच्या त्या निमान घडये ते लागींच आसले आल्तारीर साक्रामेंताच्या आराधन ते सोडून वतले तरी एका संदिग्ध घडये व्हडा चतुरायन म्हणले परी बाप वल्लीक साक्रिस्टिनात प्रथम चिकित्सा दिवन आस्पत्रेक तुर्तान वरची विलावली आनी गेल्या फादर तुमकां तुकेच खूप म्हाज्या तर्फेन देव बरें करूं आणि हांगासर ह्या कार्याक हजर आसात माउंट रोजरी ब्रिजिटाईन आणि चार्ल्स ब्रेवियो मेळाची प्रोविन्शियल सुपिरियर्स आणि धार्मिक भयणी आणि सबार इतर मेळाची धार्मिक भयणी तांचो हांव खूप मातर्फेन उपकार भावता फादर मुल्लास हॉस्पिटलाचो डिरेक्टर फादर रिचर्ड कुवेलो आणि डॉक्टर्स आणि नर्सांचो आणि सर्व सिब्बंदी वर्गाचो उपकार भावता आणि प्रत्येक जावन त्या दिसा माउंट रोजरी धार्मिक भयणींनी दुखेचो कुटुंबांक मोठो सहकार दिला आणि बुजयला तांकांय हांव परत हांचो उपकार भावता आणि आज प्रत्येक जावन व्हड मनान हांव उपकार भावरूंक आशेता काटिपळ्ळा खुद्दसकाराचो फाटल्या 2-3 वर्सांनी तांच्या विकाराक ताणें आदर्शिला सुदारशिला पोर अस्वस्थ जाल्ल्या वेळार तुर्तांनी तांणी आस्पत्रेक व्हेला आनी तांचे व्हड प्रयत्न तांणी केला आयचे कार्य सगळे बऱ्या तरान ए टू झेड म्हणयेक सक्कड ताणें बरें करून मांडून हाडला ह्या वेळार हांव उपकार भावरूंक आशेता तेचो फिरगतीचो उपाध्यक्ष श्री एलियस सल्डाना आनी कार्यदर्शी प्रेसिला पुटिना तशेंच गवळी परिशदेचे सांदे सर संघ संस्थेचो आनी प्रत्येक जावन गोंयार मंडळीचो ह्या फिरगतींतल्या धार्मीक भयण्याचो आनी सर्वांचो दुखेस्त खूप मानता हांव तर्फेन हांव उपकार भावता आनी हांगासर प्रत्येक जावन आमच्या फादर वल्लीक सदांच एक बरे रुचीचे रांदप वांग दितेली रांदून दितेली झिल्ली बाय आणि फादर वल्ली तिका मेदाळे माय म्हणून आपोवचे माय म्हणून सापोवचे आणि ती पुता बरी तिका वळखतली आणि ती सोय ह्या वेळार हांव उपकार भावता उत्तर फिरगतीचे सर येसात बापाचो आणि फिरगसकाराचो आणि फादर वल्लीन सेवा दिल्ल्या वामनजीव बारकोर पक्कडा सुळ्या आणि मंगेश्वर फिरगसकाराचो दुखेस्त खूप मातर्फेन हांव उपकार भावता आणि हांगासर आज मोगानाट फिरगसकारां व्हडा संख्येन आयल्यात कित्याक फादर वल्लीची मुक्काम मंडळ सोयरी मोगानाट फिरगतीक आसात तांचोय हांव उपकार भावता ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ದುಃಖ ತಪ್ತ ಕುಟುಂಬದ ವತಿಯಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು सल्लिಸುತ್ತೇನೆ परत हांगा जमलेल्या प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रितीन सहकार दिल्या सर्वांचो दुखेचो खूप म्हाज्या तर्फेन हांव उपकार भावता देवाच्या उतराचेर अखंड भवार्थ दवरून आमचे जिवीत मुतवार वरून बाप वलेरे तुमीच आमकां समेस्तांक प्रेरण जावं दी म्हणून मागया फादर वल्ली ह्या संवसारी तूं नश्वर पूण सर्गार तूं अमर तुजी जिणी जावं आमकां प्रेरण आदेव तुका फादर वल्ली आदेव तुका देव बरें करूं कुटुंबाच्या तर्फेन आमकां
उपकार केल्ल्या खातीर हांगासर मंजेश्वर गस्ती हांगासर मुखार आसात रीत अर्पण पदरापाक पदवींच्या चढाणा आनी भुरगेचे मुखेल गौरव दिता. Pada Valerianच्या वर्णावळीपात आमच्या वारड्याचे वळवून आधार आमकां ना जाला आनी पालखी दिसा फेस्ताच्या मिसपणाच्या बदला खालच्या दिसा मोहनाच्या मिसांक जर ताच्या हातनाकडे भेटूंक मेळत ना तेन्नाच चिंतलें ना तरी दुखाबळीक जावन आमच्या वारड्याच्या ह्या जाकांच्या नांवान आनी ह्या वारड्याच्या सर बाबाती लोक आनी धार्मीक भयणीच्या भावाच्या नांवान हांव पदरापाक आदेश मागता. सुळ्या प्रकाश कुटुंबाचे मुखेल हांगासर पदरापाक अंतीम नमान पाठयता. मोगाचें एक आपोवणें तुमकां पदरापाच्या अज्ञात सस्नाचो विशय मागून येवच्या सोमारा 20 आनी 9 तारखे 29 तारखेक हांगासर सकाळी 8 वरांर मिसाचें बलिदान दवरलां. हप्त्याच्या मिसाचें बलिदान प्रकाश कुटुंबाच्या नांवान समेस्तान तुमकां ह्या बलिदानाक आपण दिला. येवच्या सोमारा 29 तारीख 20 आनी 9 तारखेर सकाळी 8 वरांर हांगासर मिसाचें बलिदान आमी मांडून हाडलां. दुखेस्त ह्या प्रकाश कुटुंबाच्या नांवान सगळ्यांक तुमकां प्रत्येक कुटुंबाच्या सगळ्यांक ह्या बलिदानाक आपण दिता. प्रकाश जनाच्या गामनाक एक कडेन रावप येनाकात पूण येनाकात मुखार प्रकाश घराच्या गामनाक हांगासर गोडी बापाने मुखेल ह्या जाकोणाचे नेमक करता पर्यंत ह्या हप्त्यांत आनी तशेंच शेनवारा आयतारा कितें सदांची मिसां आसात शेनवारा आयताराची मिसां त्या प्रमाणेच हांगासर आसतले कांय बदलावण आसची ना हे तुवें गमनाक घेवचें. कोणाक तुर्तूच घेवंक आसा कितें गरज पडली प्रकाश गोडी परिशदेचे उपाध्यक्ष या पद पावल पिंटो म्हाका तुमी संपर्क करचे पणामरीपाक आमी तुमच्या गरजांत पावते या. देव बरें करूं. आता आमच्या देशेचो गोळे बापू आनी मनादी पीठ पावस सरकारान आमच्या लगे 2 उतरां उलयता. दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवंक श्रद्धांजली येदोळसू भेटेली आनी उपकाराची उतरां आमी आयकली. समी आमच्या ह्या बाबा ह्या जाकाक सस्नाचो विशय दिवन दिवन मागता. प्रत्येक जावन विगार जेराल बाब फादर मॅक्सिम नरोना चांचलर बाब फादर विक्टर जॉर्ज डिसोजा हाच्या संगाता मेळून देवाचें जाल्ल्या आमच्या याजाक बाबाक आमच्या देशच्या सर याजाका धार्मिका आनी लायक आवडटेच्या नांवान हांव बरें पैण मागता. सगळी राजाचें पैण सगळी बापाचें मुखार मटोळचें बाब ताका फावो जावन दी म्हणून देव बरें करूं म्हणून एक 2 उतरां मात्र प्रत्येक जावन हांगासर गरजेची मांडावळ घालूंक आसली ती विगार वार बाब फादर पॉल पिंटो हांवें खबर दिल्ल्या वेळार ताणें येवन गरजेची सकट मांडावळ घाल्या. तशेंच फादर सिल्वेस्टर डिकॉस्टा आनी वारड्याचे ह्या जाकांक आनी फादर एब्राहाम हांगासर आराधन करनासलो ताकाय हांवें संपर्क केल्ल्या वेळार जायपुरती माहिती दिवन खंयचें काम करी जाय जाल्यार आपूण तयार आसा म्हणून ताणें पासवणी केली. मात न्ही तरी एका संगतींत ताणें आमकां आदार दिला ताचो हांव उपकार आवडटा. सगळेच उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सभाग लोक आस्पत्रेक पदरापाक आपूण आयिल्ली दुकां गळयताली रडटाली आनी आज हांगासर आसा कुटुंबादारा सांगाता. ह्या तिगळेच्या सगळ्या देव परजेक तशेंच तिगळेच्या गवडी परिशदेच्या सदस्यो मनापूर्वकी उपकार आवडटा. तुमी बरी कर मांडावळ घाल्या जायपुरती वेवस्था केल्या सकट लोकांक येवंक बसोवंक या देव मंदिरांत तशेंच भायर वेवस्था केल्या तुमकां हांव ऋणी जावन आसा. आमचे गवडी बाब अलोशियस
पॉल डिसोजा आनी तशेंच शिवमोगाचे गोडी बाब मनादीप भोवमानादीप बाब नार्सीस सेरावो हांकां हांव आमचो उपकार पावयतां सर ह्या जागाचो धार्मीक भयणीचो सर पवार्थी लोकांचोय उपकार पावयतां श्रद्धांजली पाठयल्ल्याचो फादर सर मायकल संतमायर आनी प्रसन्न केल्ल्या फादर एलियास डिसोजा ताच्या सांगात ह्या जागाचो दुखेस्तल्ल्या समेस्त कुटुंबाचो समेस्तांचो तुमचो उपकार पावलो तुमकां दुखलां तुमकां बेजार जालां आमकां समेस्तांक दुखलां तरी बागी पुरवोसो जेजू म्हजो उपकार येवपाच्या आनंदाचो असलो आनंद आमचो जावं दी कुमो केल्ल्या सर्वांचो प्रत्येक जावं आमच्या देशचो तियागो रॉय एस्लिनो हांगासर वेळार पावून ताणेंय गरजेची माहिती तशेंच घडये घडये म्हाका गरजेची विशय सांगचे आसलो आनी हांगाच्या मांडावळींत ताणें मोठो वावर दिला ताचोय हांव उपकार पावयतां सकयल लोकांचो समेस्त तांचो उपकार पावयलो पदवाल्लीक ससनाचो विशय मागता. आमच्या सर्वांच्या नावानं आमच्या दिवशीच्या गौडी बाबाक अदीक मानवली दोतोर पीटर पाऊल सरदारा हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सतरासला भितर गौडी बाबांकी आनी सगळ्या जाणांकी देव बरें करूं. थोडो वेळ येदोळच तुमकां सांगला हप्त्याचे दीस सत्वेस्ताचे पादपाच्या अभ्या खातीर 29 तारखेर विणनाय सोमारा सकाळी 8 वरांचेर हांगासर आसतले. आतां निमाणे हांगासर आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी सेमेस्त्रेक वेता आसतना थोडे रीत पाळूंक आसा. सेमेस्त्रेक वचोंक अवकाश ह्या जागांक आनी कुटुंबाच्या लागशिल्ल्या सांग्यांक मात एक तरी जाग्याची अडचणी आसा. उपरांत सगळ्यांक आमी अवकाश करून दिता देखून माटवांत कोण बसले आसा तरीच घरांनी येना तुमी थंयसरच बसचे. पयले मन व्हरता आसतना ह्या जागांनी ते वचचे आनी वता आसतना तुमी थंय वाट करून दिवची आनी थंय रावून पाद्राबाग कुडीचेर दिश्ट घालूंक अवकाश. आमी पयले कोण येदो सकाळी पळोवंक येवना फुडास दवरात कोण येदो येवंक ना तांकां मात्र 10 मिनटांचो अवकाश आमी थंयसर करून दिता. देखून हेरांनी दया करून मुखार येवचे न्ही आयल्यार गर्दी जातली आमकां सहकार दिया. तुमकां 10 मिनटांचो मात्र अवकाश कोण निमाणे आयिल्ली तांकां पळोवंक अवकाश मेळना तसल्या खातीर मात्र. आनी उपरांत पुरुषां सेमेस्त्रेक वेता आसतना ह्या जग पयले वेतात आनी सांगाता कुटुंबाचे वेतात आनी हेर लोकांक ताचे उपरांत आमी अवकाश करून दितले. हांव ते सेमेस्त्रेंत थंयसर सगळें कार्य जाल्या उपरांत समेस्तांक पेजेची जेवणाची वेवस्था केल्या. हांगासर माटवांत फाटल्यान कडेन कावंटरां मांडून दवरल्यात. केटरर्स थंयसर आमकां पेजेची जेवणाची वेवस्था करून आमचे वॉलंटियर्स ICYचे तरणाटे थंयसर आसात तुमकां सहकार दितात. तांच्या मजतीन तुमी ह्या पेजेच्या जेवणांत ती भागीदार जायचे म्हणून ह्या मुखार विनंती करता. तशेंच ह्या जागांक आनी सिस्टरांक थंयसर आशिल्ल्या हॉलांत पेजेच्या जेवणाची वेवस्था आमी केल्या. हांगासर उजव्या कशेन थंयसर वचून ह्या जागांनी आनी धार्मीक भयणींनी पेजेचें जेवण स्विकार करचें सेमेस्त्रेंत कार्य जाल्या उपरांत. Acha bagi
क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संघाचा पुनर्जीवन तो जावलो म्हणून दीर्घ वर्षान पातयेता त्या विनाशी जिवितांत तुझ्या साखराक तुवें साबार देण्याने भरलोय आणि अशें तुझ्या उदार मनाच्या आणि क्रिस्ताच्या भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता सर्वेस्पर आमचे प्रार्थन तुका खातीर मानून घेल तुझ्या साखरा सगळीची दारां उगड आणि आमी संवसारांत आजून आसा ती भावांच्या उतरांनी एकामेका उजळून देशें कर अशें क्रिस्त सवय पावून तुझ्या संगात आणि आमच्या भावा बराबर आमी सगळी सदांच काल जियो क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन. दरेका नायका थंयसर बसा एक घडी बसा ह्या जाग्यार एक घडी बसचे आता मरणाची थंयसर 10 मिनटां आमी अवकाश करून दिता बोट निघून उपाध्यक्ष आणि बोळी परिशदाले आणि तिथे कोमक करा थंयसर 10 मिनटांचो मात्र अवकाश कोणे येदोळ म्हणसर दीस घालून आनी प्रसाराक मात्र दयेकर फुडास दवरा हेरांनी तुमच्या जाग्यारच बसचे आता ह्या जागेर तुमचे बोर्ड भायर वगले जातात उपरांत ह्या जाग्यांनी आणि कुटुंबाच्यानी मात्र सिमेस्टर वेळच्या पुरुषावाक मेळचे थंयसर पयलो अवकाश तांकां मात्र हेरांनी ताच्या उपरांत असं झालं मुख्याने कोणी मत लागली म्हणा मुख्य आणि दोन नवीन त्याकडे पोलीस मुखार वचोंदी पोलीस पहिल्या मुखार वचोंदी उपरांत पण असं जाल्यार थंय लोकांक ठाणेपणी कशी ताच्या संगात कुटुंबाच्यानी कोणी पळोवंक दीस घालूंक बाकी आसा तर मुख्यान येवचें ह्या एकन सुद्दां आसा अंतिम दीश घालण्यातली असत तांकां माप अवकाश करचो आनी थंयसर घुसपट जायनातल्या साकार तुमच्या विनंती करता देखून मोठ्या रावनाकात वाटेर अडखळ करिनाकात हेतून सुकाळ येयल्या परी सिमेस्पेर वचूंक धार्मिकांक आनी तशेंच कुटुंबादारांक माप अवकाश थंयसर जाग्याची अडचणी आसा ताचे उपरांत सर लोकांक सिमेस्पेर वचूंक अवकाश आसा.
आशिल्ल्या कुटुंबादारांक सिमेस्त्रेक वचूंक मात अवकाश ताचे उपरांत सर लोकांक सलानी वचूंक अवकाश आसा देखून शिस्त सांबाळूंक विनंती करता.
Jesus.